नमस्कार. हांव दोतोर जितेंद्र नगरशेकार आनी हांव हांगा आयला भासाभास करपाक वासिनाचेर. आनी म्हजे बरोबर आसा दोतोर हर्षद कामत. दोतोर हर्षद कामत हो एक जावन आसा धाकट्या भुरग्यांचो दोतोर जो 30 वर्सां प्रॅक्टीस करता मडगांवांत. ते एक नामांकीत दोतोर आनी सद्याक ते IAP गोवा हांचे प्रेसिडेंट म्हूण आसात. हर्षद. आणि म्हजे बरोबर आज होस्ट आसा दोतोर जितेंद्र बाब नगरशेकार, माय फ्रेंड फिलोसॉफर एंड गायड ऑल्सो. पण तांणी 42 years ऑफ एक्सपिरियन्स आसा तांकां हेच पिडियाट्रिक्सान म्हणजे चायल्ड स्पेशलिस्ट. आणि आजचो जो टॉपीक आसा वॅक्सिन्स बद्दल ताजेर आमी दोगांयनी खूब चेंजीस पळयल्या सुरवात पासून आतां पर्यंत. आणि आज त्याचे वयर आमी आज भासाभास करुया. तर तुमकां सांगपा जाय जाल्यार हे वासीन म्हणटा ते एक मानव जातीचो एक मोठ्यांतलो मोठो शोध. आनी ह्या वासिना लागून कितली तरी धाकट्या भुरग्यांचे रोग आनी कितली तरी धाकट्या भुरग्यांचे मृत्यू कमी जाल्यात. हाजी जर तूं एक स्टॅटिस्टिकल डेटा तुमकां दिलो जाल्यार 1947 1000 अबावट 300 भुरगीं 5 वर्सां पर्यंत दगावतालीं. आनी तोच आंकडो आतां आयला 32. म्हणजे ऑलमोस्ट 1/10. ती जर तूं पळयली जाल्यार एक भुरगें मरतालें 5 वर्सां जावच्या आदीं 3 भुरग्यां मदलें, जेन्ना पळय आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळें तेन्ना. आनी तोच आंकडो आतां आसा 3% आयला. आनी हाजें कारण हांव म्हणना की सगळेंच वासिना लागूनच जालें म्हूण, पूण मेजर पोर्शन ऑफ दीस इज बिकॉज ऑफ वॅक्सिन्स. ह्या वासिना लागून हाजें एक सगळ्यांत म्हत्वाचें जर तूं कारण म्हणलें स्पेशली इन चिल्ड्रन, धाकट्या भुरग्यांक, तातूंत एडल्ट्सांकय बी. आनी एक तुमकां गजाल सांगता हांव की 1947 जर तुमी पळयलें टॅटनस म्हणटा रोग, टॅटनस म्हणजे आमी धणकुटी म्हणटात किंवा धनुर्वात म्हणटात, तर दॅट वॉज द 5th लिडींग कॉज ऑफ डेथ इन रुरल इंडिया. आनी आतां नवीन डॉक्टर्स जर तुमी तांकां विचारलें की टॅटनस केस तुमी पळयले काय म्हणून तुमच्या लायफान जर तांणी पळयल्ली नासतली. आनी दीस इज वन ऑफ द बीग सक्सेस ऑफ इम्युनायझेशन इन इंडिया. हर्षद, आतां इंडियांत हें वॅक्सिनेशन कशी सुरवात जाल्या? तर हे जे 1978 जर आमी पळयशी, EPI म्हणून हे WHO चो प्रोग्राम आशिल्लो. आनी तो प्रोग्राम जो EPI आशिल्लो, दॅट इज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्युनायझेशन, तेन्ना फक्त BCG, पोलिओ, DPT आणि टॅब म्हणजे टायफॉयडचे वॅक्सिन आतां स्टार्ट जाल्ले. जस्ट तुका मातसो हांव डिस्टर्ब करता. हें टायफॉयड वॅक्सिन जेन्ना पळय हांवें प्रॅक्टीस केल्या तेन्ना टायफॉयड वॅक्सिन हातूंत भितर नाशिल्लें. हें कित्याक काडलें तातूंतलें? सो जे सुरवात जाल्ली 1978 ती 1985 चेंज जाली UIP म्हणजे युनिवर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्राम. तेन्ना टॅब काडलें कित्याक इट वॉज हायली रिएक्टोजेनीक, म्हणजे सायड इफेक्ट्स भरपूर जाताले. आणि त्या खातीर नॉर्मली कितें आसता वॅक्सिनेशन्स केन्नाय स्टार्ट जातकीर ताका एक सर्वेलन्स सिस्टम आसता. फीडबॅक घेता आणि पळयता. जर त्या वॅक्सिनेशनान एडवर्स इफेक्ट्स खूब म्हणजे सायड इफेक्ट्स खूब जाता जाल्यार दॅट वॅक्सिन इज रिमूव्ड फ्रॉम द शेड्यूल. म्हणजे आतांची टायफॉयड ते पयलींची टायफॉयड न्ही, हे वेगळे टायफॉयड जाला. एब्सोल्युटली. आनी आतां तशी सायड इफेक्ट्स येना. आतां हे न्यू जे आयला, कित्याक आमी दिता तेन्ना आतां कांयच सायड इफेक्ट्स ना. आतां न्यू जे आयला ताका म्हणटा टायफॉयड कॉन्ज्युगेट वॅक्सिन. इट इज फार एडवान्स्ड वॅक्सिन. बरोबर. आनी ताका इफेक्ट भरपूर मेळटा. बरोबर. सायड इफेक्ट्स मिनिमल आसता. आतां तुवें बरयलां 1980 स्मॉलपॉक्स इरॅडिकेटेड म्हणून. हय, तो एक मायलस्टोन म्हणुया. हय, हें एक मोठें म्हणजे वॅक्सिनेशनाचें एक मोठ्यांतलें मोठें अचिवमेंट हो. कित्याक चडशे प्रेक्षकांक हें स्मॉल पॉक्स केन्ना पळोवंकूच नासतलें. आमी आमचे टायमार हांवें सुद्दां पळोवना.
हांव धाकटो भुरगो आसतना हांवें स्मॉल पॉक्स वॅक्सीन वॅक्सीन घेतल्यात आनी पण केसीस शाळेंत आणि ताजे एक मेन सक्सेस ऑफ वॅक्सिनेशन म्हणू शकता की हे एक दुयेंस जे किलर डिजीज म्हणपाक शकता किलर डिजीज बरोबर ती इरॅडिकेट म्हणजे वर्ल्डांतल्यान खंयच आतां सापडना बरोबर आणि वॅक्सिनेशन जे आमचे देशांत जाय थँक्स टू WHO सपोर्ट अँड इतले जे रॅम्पंट आशिल्ले इनफॅक्ट इट इज इम्पॉर्टंट लोकांक पळय की गोंयां ही केसीस 1560 रिपोर्टेड जाले आनी ताका इंडियन प्लेग म्हणटाले तेन्ना ते हांगा जे व्हडली सिरीज रिपोर्ट जाल्या फ्रॉम गोवा 3000 चिल्ड्रन वर अफेक्टेड तेन्ना सो point is 1980 world over it was 1976 लास्ट इंडियन केस जाल्ली and 1918 इरॅडिकेट केलें WHO आणि मागीर 85 हांवें म्हणलें अशें UIP स्टार्ट जालो तातूंत मिजल्स ऍड केले गव्हर्मेंटान आनी टॅब काडून वळयले बरोबर आतां हांगा एक व्हेरी इम्पॉर्टंट चेंज जालें टील 2001 आमच्या देशांत वॅक्सिनेशनान व्हडलें कांयच फरक जावनाशिल्लो आसा तशें चलिल्लें तेन्ना गव्हर्मेंटान एनटॅगी म्हणून एम्पावर्ड बॉडी स्टार्ट केलें आनी आमी प्रेक्षकांन आयकलां आसतलें कोवीड टायमान एनटॅगी वॉज दी बॉडी वीच वॉज डिसायडींग द वॅक्सीन प्रोग्राम बरोबर एनटॅगी म्हणजे नॅशनल टास्क टेक्निकल एडवायझरी कमिटी ऑफ ऑन इम्युनायझेशन सो एनटॅगी जी बॉडी आसा ती डिसायड करता आनी तांचे स्टार्ट जातकीर तांणी रॅपिडली न्यू वॅक्सीन स्टार्ट जाली आणि 2006 हेपेटायटीस बी एड केलें 2011 हिब पेंटावेलेंट म्हणून वॅक्सीन जे आयलें 11th आय थिंक दॅट वॉज द बिगेस्ट स्टॅप अहेड बिकॉज खुबशीं वॅक्सिनां ऍड जालीं करेक्ट तेन्ना ऍड जाली आणि मेन सक्सेस स्टोरी ऑफ वॅक्सिनेशन इज 2014 यू एंड आय बोथ हॅव सीन दिस इंडिया सर्टिफायड एज पोलियो फ्री बिकॉज आमच्या देशात पोलियो केसीस सापडना आणि झिरो जाल्ली आसा 14 पोलियो फ्री जाली 10 वर्स जालीं तरी पूण आमी कित्याक लागून पोलियो दितात पोलियो फ्री आमचे देशात जाला वर्ल्डान इरॅडिकेट जावना दॅट इज द मोस्ट कित्याक आमचे 3 देश उरल्यात जे पाकिस्तानान आसा अफगाणिस्तान आनी सोमालिया आणि सोमालिया सो हे देशान जेन्ना आनी आमचे आतां सगळं की वर्ल्ड मुवमेंट चालू आसता खंय देशात खंयचे देशात जर आसात दिस व्हायरस इज व्हेरी डेडली इट कॅन सो आमकां प्रोटेक्शन लेवल्स मेंटेन करपाक जाय वॅक्सिनेशन प्रोग्राम चालू आसतले बरोबर मागीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे शेड्यूल प्रमाणे 2015 पोलियोचे तांणी चेंज जाता ओरल पोलियो पेक्षा IPV इज अ बेटर वॅक्सीन म्हणजे इनएक्टिवेटेड पोलियो वॅक्सीन बट ओरल पोलियो इज इझी टू गिव्ह अँड एज अ पॉलिसी अँड प्रोग्राम ओरल पोलियो इज अ बेटर वॅक्सीन ओरल पोलियो म्हणजे तोंडांत घालपाचो पोलियो आणि IPV म्हणटे इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन दिवपाचें मासांत इंजेक्शन दिवपाचें बरोबर आसा मागीर 2016 रोटा व्हायरस म्हणजे वॅक्सीन ते डायरियाचे वॅक्सीन सुरू जालें बरोबर आणि 2021 कोविड वॅक्सीन आणि PCV स्टार्ट केलें बरोबर कोविड वॅक्सीन आमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि PCV इज फॉर न्युमोकॉकल डिजीज म्हणजे न्युमोनियाचो मेन कारण जो आसा पळय तो न्युमोकॉकल डिजीज ताजे वॅक्सीन स्टार्ट जालें फॉर चिल्ड्रन PCV म्हणटा न्युमोनियाय करता कानाकय पास करपाक शकता मेनिंजायटिसूय करता मोठे आनी ब्लड इन्फेक्शन खुबशे रोग आमगेले हाजे शिवाय गव्हर्मेंट थोडे कांय स्पेसिफीक एरियात आनीकूय वॅक्सीन्स रोल आउट करता JE म्हणजे जॅपनीज एन्सेफलायटीस आतां गोंया फॉर एक्झाम्पल जॅपनीज एन्सेफलायटीस कॉमन सो आमचे स्टेटात गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सगळ्या भुरग्यांक JE वॅक्सीन दिता फूल कंट्री जायना तें इट इज स्पेसिफीक एरियाज हय तशेंच येलो फिवर वॅक्सीन गव्हर्मेंट दिता जे आफ्रिकेक बी वचणारे ट्रॅव्हलर्स आसात तांकां दिता आणि रेबीज वॅक्सीन हे एक सगळे देशभर वॅक्सीन गव्हर्मेंट दिता इमिजिएट मेळटा व्हेरी सक्सेसफूल and that is also गव्हर्मेंटाचे वॅक्सीन ऑर इन स्पेसिफीक सिच्युएशन्स बरोबर बट इतले सगळे करून जाता कितें देर आर सर्टन वॅक्सिन्स जे गव्हर्मेंटान अजून स्टार्ट करूना कित्याक एनटॅगीन तांणी अजून अप्रुवल दिवना फॉर वेरियस लॉजिस्टिक्स रिजन कित्याक आमच्या देशांत 2-2.5 कोटी भुरगीं जाता पर इयर आनी इतली भुरग्यांचे तांकां
फिजिबिलिटी नवीन स्टडी नवीन करची करपाक, पडटा, हय. कॉस्टिंग पळोवचें पडटा, बरोबर. प्रोग्रामॅटीक डिटेल्स आसता, बरोबर. वॅक्सीन प्रोक्यूर करची पडटा, बरोबर. ताका वेळ वता. बरोबर. सो त्या कारणां खातीर डिले जाले. पण जे आतां सद्या वॅक्सीन आसा जे आमी प्रायवेटान दिवंक शकता, कित्याक ते स्मॉल प्रमाणान आसता ते, दॅट इज टायफॉयड वॅक्सीन, टी-डॅप वॅक्सीन, हेपटायटीस ए म्हणजे हय, जॉन्डिसचे वॅक्सीन, वेरिसेला म्हणजे फुगावाचे वॅक्सीन. सो आतां तुवें जर तूं इतली सगळी वॅक्सिनां सांगल्यात ही, तर सद्याच्या परिस्थितींत तूं खंयची वॅक्सीन दिता सद्याक? सो ही जी सगळी वॅक्सीन तुगेल्या आसा, प्रायवेट प्रॅक्टिसेंत तूं खंयची वॅक्सीन दिता ती आमकां सांगू शकता तूं? सो ही जी गव्हर्मेंटाची वॅक्सीन आसा ती दिताच तूं? ती दिताच आमी. हय. बाकीची जे लिस्ट केल्ले पळय हांवें, सो फ्लू वॅक्सीन आसा, टायफॉयड वॅक्सीन आसा, हेपटायटीस ए जॉन्डिसचें, बरोबर. वेरिसेला म्हणजे फुगावाचें, हे, टी-डॅप. दुसरी- सो ही जी वॅक्सिन्स आसा ती सगळी आतां दिवंक शकता भुरग्यांक. आमी फक्त पेशंट्स जे प्रमाणे जे आमचे वॅक्सिनेशन रिकॉर्ड्स आसता ते डेटी प्रमाणे वॅक्सिन्स फॉलो करता आमी. तर ही तुवें आतां सांगली ती सगळी धाकटी भुरग्याची वासिनां, पूण आतां खुबशे लोक म्हणटात की एडल्ट म्हणजे जाणटे लोकूय बी तांकां थोडीशी वॅक्सीन दिवची पडटात. म्हजे सारके जाणटे 65+ लोक आसात जांकां डायबिटीस आसता, कोणाक अस्थमा आसता, कोणाक कितलेशेच रोग आसता जाका आमी कोमॉर्बिडिटीज म्हणटा, त्या लोकांक थोडीशी वॅक्सीन दिवची पडटा. हाजे बद्दल तूं थोडीशी म्हायती दिवपाक शकता म्हाका? ॲक्च्युली लोकांची एक गैरसमज की वॅक्सीन म्हणजे भुरग्यांचेच. बरोबर. इक्वली इम्पॉर्टंट एडल्ट्सांक दिवपाक जाय हय, वॅक्सीन. हय. स्पेसिफिकली तुमी म्हणला तशेंच जे हाय रिस्क कॅटेगरी आसता तांकां तर वॅक्सिनेशन इज लायफ सेविंग. दिवपाकच जाय. तर एडल्ट्सान जर आमी म्हणटा अबाव 18 इयर्स, तर 3-4 ग्रुप्स आसा. एक म्हणजे ग्रुप आसा 18 वर्स क्रॉस जाले, ज्यांनी वेरियस रिजन खातीर भुरगेपणान थोडे वॅक्सीन चुकल्या तांकां अजून घेवपाक मेळटा वॅक्सीन. बरोबर. एकूच वॅक्सीन रोटा व्हायरस म्हणून आसा आनी BCG जी आमी दिवंक शकना. दिवंक शकना. बाकीची सगळी वॅक्सिन्स लेटूय दिवपाक मेळटा. रायट. तर ज्यांनी चुकला आसत तांकां अजून ऑप्शन आसा घेवपा खातीर. एक दुसरो ग्रूप आसा 18 वर्सां आनी 50 वर्सां भितर. तातूंतले जे ग्रूप हरशी वॅक्सीन तांकां गरज पडना. Right. बट इफ दे आर हाय रिस्क बरोबर. म्हणजे तुवें म्हणलां तशेंच तांकां जर डायबिटीस आसा, Right. ओबेसिटी Right. आसत, हार्ट प्रॉब्लम, Right. लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हे जे दुयेंस आसा ताका कोमॉर्बिडिटीज म्हणटा आमकां. ताजे कारणां खातीर तांकां इम्युनिटी कमी आसना खातीर तांकां दुयेंस जावपाक कॉम्प्लिकेटेड कोर्स आसपाक रिस्क इज हायर. सो तांणी वॅक्सीन घेतल्यार बरें. रायट. तातूंत स्पेसिफिकली फ्लू वॅक्सीन, न्युमोकॉकल वॅक्सीन, दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताजे शिवाय जर कोणाक लिवर प्रॉब्लम आसा, हेपटायटीस ए, हेपटायटीस बी वॅक्सीन, टायफॉयड वॅक्सीन, ही सगळी जी वॅक्सीन, पण तांणी तांचे दोतोराक कन्सल्ट करून हे जे आमी चर्चा करता दीज आर द वॅक्सीन अवेलेबल, बट इंडिव्हिज्युअली तांच्या डॉक्टरा कडेन बोलोवन तांणी ती वॅक्सिन्स घेवपाक. सो इन शॉर्ट जर तूं सांगलें जाल्यार तुमी तुमच्या डॉक्टराक कन्सल्ट केले शिवाय ही वॅक्सिनां घेनाकात नॅचरली. पूण दुसरी गोश्ट आसा की ह्या वॅक्सिनाचे रेकमेंडेशन सदांच एकच उरता अशें ना. प्रत्येक वेळार तें वेगवेगळें रिकमेंडेशन जाता, तें तुमी लक्षांत दवरचें. दुसरें एक हाजेर एक हांव एक्सपिरियन्स सांगता आमच्या दर्शकां खातीर की खुबदां कितें जाता आमकां तुवें पळयलां आसतना पळय भुरगीं युनिवर्सिटीक वता, आउट ऑफ स्टेट वता, बरोबर. शिक्षणाक वता, बरोबर. आनी इनवेरियबली तांकां ते युनिवर्सिटी स्पेशली USA, UK, हय, कॅनडा हय. तांकां विचारता वॅक्सीन रिकॉर्ड. हय. आनी खुबदां कितें वॅक्सीन रिकॉर्ड शेणिल्लें आसता, बरोबर. दवरिल्लें नासता. सो एक हेच म्हाका ऑपोजीट दिवपाक सांग की बाबा तुमी वॅक्सीन रिकॉर्ड सांबाळून दवरपाक जाय. दॅट इज नॉट ओन्ली फॉर 2 रिजन्स. एक म्हणजे तुमकां फुडें केन्नाय तरी कॉलेज एडमिशन लागत. सेकंड, दोतोरान सांगता तशें वॅक्सिन्स कीप चेंजींग, शेड्यूल कीप्स चेंजींग आनी अपडेट करपाक जाय रेग्युलरली ते शेड्यूल. एक लक्षांत दवरात की दोतोर चडशे गोंयांत तरी स्वताची क्लिनिकां तुमचे रेकॉर्ड दवरनात. सो तुमचे रेकॉर्ड तुमी सांबाळून दवरपाक जाय. आतां हळू करून आमी कंप्युटरायज सिस्टम्स बी थोडे डॉक्टरांनी सुरू केल्यात. पूण जर तुवें म्हाका विचारलें की एक 30 वर्सां पयलींची मातशी रेकॉर्ड दिता किंवा 18 वर्सांचे म्हगेलो चलो आतां इंजिनियरिंगाक वता अमेरिकेक, तर आमच्यांनी ते फटकून तुमकां दिवपाक जावचें नात. आनी त्या खातीर तुमकां अननेसेसरिली एखादी डबल वॅक्सिनां बी दिवची पडत. सो तें तुमी लक्षांत दवरात.
आतां हर्षद हेच टॉपिकचेर उरलां आमचे 2 पॉयंट्स की इन प्रेग्नन्सी रायट सुद्दां वॅक्सिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट Right. दिताच आमचे ऑब्स्टेशन Right, दिताच right, right. आणि तातूंत टीडॅप म्हणून वॅक्सिन Right, दिता right, आजकाल right. टीडॅप म्हणजे टेटनस डिफ्थिरिया आणि वुपिंग Right, कॉफ right. तातूंत 2 मुख्य कारण एक तर ते आवयक प्रोटेक्शन करपाक जाय आनी धाकट्या भुरग्याकय दुसरें बी. तेच एंटीबॉडीज बेबीक वता बरोबर. म्हणटकीर ताकाय प्रोटेक्शन मेळपाक जाय Very good. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट वॅक्सिन Very, very important. फॉक्सी म्हणून आसा तांचे बॉडी तांणी इवन फ्लू वॅक्सिन रेकमेंड केल्लें आसा अँड एक लक्षात घे केन्नाय जर कितें सिच्युएशन आयलें 2 टायपचे वॅक्सिन आसता एक लायव्ह आनी एक किल्ड म्हणजे लायव्ह म्हणजे ते व्हायरस तत्व जितो आसता आसता, जिता जितो आसता आसता. ती वॅक्सिन दिवंक शकना आमी प्रेग्नन्सीत कित्याक ते बरोबर. बेबीक माल पडूंक शकता म्हणून बट जी किल्ड वॅक्सिन आसा ती दिवंक शकता फॉर एक्झाम्पल रेबीज वॅक्सिन जर प्रेग्नंट बायलेक समजो कुत्रो चाबलो ताणी घेवपाक जाय ते बेबीक कांय प्रॉब्लेम ना Definitely. हांव एक प्रोटेक्शन इज व्हेरी व्हेरी डेफिनेटली आतां एक म्हाका सांग हें खुबदां अशें आयकूं येता आमी जेन्ना पळय पेशंटा कडेन उलयता तेन्ना की जे पळय वॅक्सीन हांगा दितात प्रायमरी हेल्थ सेंटरां ते फ्रेश वॅक्सीन आसता आनी तुमची वॅक्सीन आसता तें तितलें फ्रेश नासता म्हणजे बेजिकली ते लोकांक ती स्टोरेजाची बद्दल तांकां म्हायती ना तर तूं थोडेशें विस्तारान सांगूं शकता हे स्टोरेज कशी करप आनी आमी कशी दितात आमी म्हणजे प्रायवेट तुवें बी प्रायवेट प्रॅक्टिशनर हांवूय बी प्रायवेट प्रॅक्टिशनर आतां आमी जेन्ना आमची हो लॉजिकल प्रश्न आसा लोक बरोबर. विचारता म्हणून ते बट तातूंत कितें जालां इट ऑल स्टार्टेड विथ पोलिओ वॅक्सिन जे ओरल पोलिओ वॅक्सिन आशिल्लें जेन्ना सुरवात जाल्ली ती टेम्परेचर मेंटेनन्स वॉज क्रुशियल बिकॉज तो बरोबर. लायव्ह आशिल्लो आनी बरोबर. ताका स्लायट टेम्परेचर इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हाय टेम्परेचर बरोबर तर दिस इज 20 years बॅक स्टोरी बरोबर मागीर वॅक्सिनचेर एक VVM म्हणजे वॅक्सिन वायल मॉनिटर्स आसा हय. आनी ताजेर कलर येता कोडिंग की वॅक्सिन फ्रेश आसा की ना बरोबर. ते तुमकां पेशंटाक दिसपाक शकता की वॅक्सिन इज फ्रेश ऑर नॉट बरोबर मुख्य असा प्रॉब्लेम जाता तो बाकीची जी वॅक्सिन्स आसा ती नॉर्मली कितें आसता मल्टी डोज वायल जर ओपन जालो एकदां ओपन केलो गव्हर्मेंटान चडशी मल्टी डोज वायल वापरता साहजीक आसा की तांकां बरोबर. भरपूर बेबीज एका बरोबर दिवचे पडटा तर तो ओपन करतकीर तांकां विदीन 6 hours ते युटिलायज करपाक जाय Right. सो एकदां ओपन जालो सोंपोवपाक जाय सो दॅट बरोबर. फ्रेशनस कम्स फॉर बरोबर. मल्टी डोज वायल्स आणि आमच्या प्रॅक्टिसान आमी आमी सगळे useच वापरता करनात. सिंगल डोज ती वायल वापरनात. तूं जर फाल्यां रातचो सुद्दां आयलो हांव ओपन करून तुका फ्रेशूच फ्रेश आमचे कडेन तितली पेशंट लायन्ड अप नासतात आणि आमच्या ताजे पेक्षा फ्रेश तेन्नाच ओपन करून एक पेशंट दिवपाक सो मल्टी डोज वायल वापरता तेन्ना फ्रेशचो प्रश्न येता आणि आमी वापरत ना फ्रेश आतां हांव तुका एक थोडेशे एक प्रश्न विचारता एज अ पेशंट म्हणजे नॉट एज अ डॉक्टर हे म्हजी मत न्ही पूण हांव एक तुका एज अ डेविल्स एडवोकेट अशे पेशंट्स विचारता तर ह्या पळय आतां तुवें वॅक्सीन पळय आमकां सांगलें आतां कितें एडिशनल वॅक्सीन म्हण ती सगळें ऑप्शनल म्हणटा गव्हर्मेंट तर ऑप्शनल आसून तूं कित्याक दिता ती तुगेले हातूंत भितर बरोबर दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आणि लोक साहजीक म्हणटा वर्ड ऑप्शनलचो अर्थ जाता की नॉट नेसेसरी इफ बरोबर. रिक्वायर्ड बरोबर हय. बट ॲक्च्युअल फॅक्ट कितें आसता आणि हांवें तुमकां लिस्ट तुमची दाखयलें बॉडी तुवें सांगल्या तुमची बॉडी हॅज अग्रीड टू अमकीच वॅक्सीन आनी तातूंत भितर तूं so- कितलीशीच वॅक्सीन दिता आतां तुवें पयलेशी ती हांवें जे वॅक्सिन लिस्ट सांगिल्ली 2001 एन्टॅगी स्टार्ट जाल्या नंतर खुबशी वॅक्सिन स्टार्ट जाली हय आतां हेपटायटीस बी 2006 गव्हर्मेंटान स्टार्ट केली आनी प्रोग्राम स्टार्ट जालो बरोबर. 2011 बरोबर. आनी आमी दिवपाक लागिल्ले 2001 पासून दिवपाक लागले कित्याक बरोबर. तेन्ना दॅट वॉज द फर्स्ट वॅक्सिन जे ऑप्शनल आतां वर्ड ऑप्शनल कोण वापरता गव्हर्मेंट वापरता म्हणजे हांव जर गव्हर्मेंटाक वता गव्हर्मेंट म्हणटा आपल्याक ही वॅक्सिन्स तुका आमी दिता हाजे शिवाय जे कितें आसा तुका ऑप्शनल तुका म्हणजे प्रायवेट आज ऑप्शनल आसते आनी एक वर्सान ऑप्शनल आसतलें एक्झॅक्टली आता जे म्हणटा ऑप्शनल हय. ती फुडें जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणजे स्टार्ट म्हणजे न्युमोकॉकल जे 5 वर्सां पयलीं ऑप्शनल आशिल्लें तें आतां कंपल्सरी Regular जालां जाला, regular आनी जाला. कंपल्सरी कित्याक जालें तें बिकॉज ते प्रोग्राम तांणी एन्टॅगीन दिले तांणी प्रोक्यूर केले तितले आणि प्रोग्राम बरं. स्टार्ट जालो आणि त्याच खातीर आतां जे सद्या टायफॉयड वॅक्सिन म्हण किंवा HPV वॅक्सिन म्हण जे आतां सद्या ऑप्शन आसा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स गव्हर्मेंट इज प्लॅनिंग टू स्टार्ट दीस वॅक्सिन्स ओके आतां हांव एक प्रश्न विचारता तुका की इतली ही वॅक्सिनां आमकां खरेंच गरज आसा
आनी दुसरें तुका दिसना की एक नॅचरल इम्युनिटी जर तूं आयली भुरग्याक जाल्यार बरें. हो एक प्रश्न आमकां सदांच येता. एक्सलंट क्वेश्चन. आता खरें म्हणजे सगळी वॅक्सिन जर धरशी तूं जाल्यार एक 27-28 दुयेंसाची वॅक्सिनां आसा ती. आनी पूण ती आसा 27-28 बसून इतली प्री घेवप म्हणजे 27-28 वॅक्सिन ओवर अ पिरियड ऑफ 15 इयर्स आसा ती. बट हासा 2000 दुयेंसां जी आसा तातूंत जे लिमिटेड आमी थोडी प्रोटेक्शन, दीज वर द किलर डिजीज ऑफ द पास्ट. करेक्ट. आतां जर कोणी तुवें हांवें पळयला डिफ्थिरिया केसीस कोण पळयना, टेटनस हार्डली कोण पळयता, पोलिओ गेल्ले आसा, मिजल्स कंट्रोल जाल्या. ही कितलीशी वायट दुयेंसां आशिल्ली पयलींची. तर टॅक्नॉलॉजी जशी वाडटा, वॅक्सिन्स आर इम्प्रुवींग आनी गव्हर्मेंट जे सपोर्ट केल्ले आसा आमचेच देशांत वॅक्सिन प्रोडक्शन्स खातीर. बरोबर. सो स्ट्रॅटेजीज जे आयिल्ले आसा तातूंत मल्टिपल कॉम्बिनेशन्स वॅक्सिन येता. सो तूं म्हणटा पळय खुबशे पोक्स आतां जायना, 6 in 1 आयले आतां. हय. सो 6 वॅक्सिन्स in 1 कंबायन्ड वॅक्सिन. पूण इतली 6 in 1 तूं दिता, ताजे बरोबर तूं आनी एक रोटा व्हायरस म्हण दिता, ताजे बरोबर तूं केन्ना जॅपनीज एन्सेफलायटीस म्हण दिता, ताजे बरोबर तूं टायफॉयड दिता. केन्ना केन्नाय गव्हर्मेंटांत बसून 4 वॅक्सिन बरोबर घेवन एक धाकटेशें एक 3 म्हयन्याचे आनी 6 म्हयन्याचे भुरगे 4 वॅक्सिन घेवन येता. सो ही जी पॉयंट आसा ताजेर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर आवर व्ह्युअर्स टू सी अँड अंडरस्टँड की ॲट अ टायम, जशें पळोवपाक गेल्यार ॲट अ टायम आमी कोण दिवपाक ना तशें, पण 300 वॅक्सिन्स दिवपाची बेबी क्षमता आसा टॉलरेट करपाची. म्हणजे तांचे इम्युनिटीची पावर आसा की ॲट अ टायम ताका जर हांवें एका दिसाक 300 जर दिलें, nobody is going to give 300, but that is the amount of ability for baby to take. दिता आमी ॲट अ टायम 6 नॉट नो द बिकॉज कॉम्बिनेशन वॅक्सिन 6 आसता. म्हणजे तूं आतां एक थेरिटिकल पॉसिबिलिटी अशी सांगता की हे जर तुमी म्हणटा कशें इतले वॅक्सिन दिवपाचें आसता, पयलीं म्हणजे ही वॅक्सिन दिता आमी प्रोटेक्शन खातीर. बरोबर. सो जे प्रोटेक्शन दिता आमी ते टायम वेज म्हणजे म्हयन्याच्या गॅपान दीत आसता वॅक्सिन. बरोबर. तर हो जो शेड्यूल आसा ते सगळे विचार करून बेबी कॅपॅसिटी कितें आसता, कशें दिवपाचें, तो प्रोग्राम ऑलरेडी स्टेबिलायज करून दवरलेलो आसा. आतां तूं टायमाची विशय आयलो म्हणटकीर एक प्रश्न साहजीक येता. तर ही पळय वॅक्सिनां पळय तूं दिता, तूं एक 3 म्हयन्याचेर सांगता, 4 म्हयन्याचेर सांगता. केन्ना केन्ना एक पेशंट येता 2 म्हयन्याचेरच की म्हाका आतां राजस्थाना वचपा जाय, तुज्यान पयलींच दिवपा जातली हें वॅक्सिन, किंवा 3 म्हयन्याचेर ताणें दिल्लें आसता आनी तिका 3.5 म्हयन्याचेर राजस्थानाक वचपा जाय. तो इधरी देखे जायंगे हम लोग अशें म्हणून विचारता. जाता सिच्युएशन अशें खूबदां येता. बट खरें कितें, खंयचें वॅक्सिन दितगेच नेक्स्ट वॅक्सिनचो गॅप दवरचो पडटा. मिनिमम गॅप आसपाक जाय 4 weeks बिटवीन द 2 वॅक्सिन्स. त्याच वॅक्सिन 4 आठवडे. आतां कितें आसा, फॉर एग्जाम्पल हांवें तुका एक काम दिलें, ते काम सोंपचे पयलीं तुका दुसरें काम घालता. पयलीं काम करपाक ना, दुसरें काम करपाक ना सारकें. सो बॉडी ऑल्सो वॅक्सिन दितगेच बॉडी रियॅक्ट, बेबीची बॉडी रियॅक्ट जाता आनी एंटीबॉडीज निर्माण जाता. आफ्टर 4 weeks बेबी इज रेडी टू टेक द सेकंड डोज. सो 4 weeks गॅप दवरचो पडटा. आनी एकूच ऍड करता की गॅप शॉर्ट दवरिना आमी केन्ना. बरोबर. गॅप वाडूंक शकता. जर तूं लेट आयलो नो प्रॉब्लम. होच प्रश्न आशिल्लो म्हगेलो. लेट आयलो जाल्यार प्रॉब्लम ना, बेगीन दिवंक शकना. होच म्हजो प्रश्न आशिल्लो. लेट म्हणजे इवन आनीक 4 weeks सुद्दां लेट येवंक शकतात. ओके. आतां थोड्योश्यो कॉन्ट्रोवर्शियल तुका क्वेश्चन्स विचारता. मदीं कितें जालें की कोवीड येतकीच एक तरेचो एक वेगळोच माहोल जालो आनी आतां सद्या परिस्थिती अशी आसा की खंयचेय दुयेंस आमकां पळय जाता तें कोवीड वॅक्सिना लागून जालां अशें म्हणून एक हें जालां, एक फॅशन जाल्या की कोवीड वॅक्सिनाक हें करपाचो. म्हगेलो एक सामको क्लोज फ्रेंड, ताका फेशियल पॉल्सी म्हणजे तोंड तागेलें एक वटेनचें पॅरलायज जालें आनी तें बी 2-3 वर्सां नंतर कोवीड वॅक्सिन घेवन. आनी तो म्हणटा की हें आपल्या जालें तें कोवीड वॅक्सिना लागून. आनी कोण जिमा गेल्लो, कोण मरता ते म्हणटात कोवीड वॅक्सिना लागून. आतां आमी जाणात की कोवीड जावन थोडीशीं दुयेंसां वाडल्यांत, इवन भुरग्यांक बसून वाडल्यांत. भुरग्यांनी 18 वर्सांची धाकटी भुरग्यांनी कोवीड वॅक्सिन
घेवूं नाशिल्ले तरी पूण आमकां खुबश्यो केसीस डायबिटीसाच्यो बी सगळ्यो वाडिल्ल्यो मेळ्ळ्यात. आनी एक दुसरी एक दुयेंस नवीनच आयिल्लें मिस सी म्हणून एक इन्फ्लेमेटरी डिजॉर्डर. सो अशी जावंक शकता की कोविडा लागूनय बी खुबशीं दुयेंसां वाडल्यात म्हूण. पूण सगळेंच आमी कोवीड वॅक्सिनाचेर घालपाचें हर्षद? पळय, सो म्हजें हाजें मत कितें आसा की हे जे इश्यूज फ्लॅड अप जाले वॉट्सॅप युनिवर्सिटी खातीर सगळे, आनी सगळ्यांनी डेटा सामकें कन्विन्सिंग डेटा आशिल्ले तांचे कडेन. बट फायनली वी हॅव टू गो बाय सायन्स अँड द डेटा दॅट इज कमींग फ्रॉम ऑथॉरिटीज ऑन दीस. सो कितें आसा हातूंत, वॅक्सीन दितकच दोन टायपचे सायड इफेक्ट्स आसता. फर्स्ट इमिजिएट जाता, ते हात सुचता, जोर, जिवाक बरें दिसना, दॅट इज इमिजिएट सायड इफेक्ट्स. ते खंयचेय वॅक्सीन जावंक शकता. वॉट वॉज द कन्सर्न इज जे मागीर सायड इफेक्ट्स जाताले. फॉर एग्जाम्पल मायोकार्डायटीस हार्टाचे, नर्व प्रॉब्लम, फेशियल पॉल्सी, ड्युरायटीस जाताले, ब्लड क्लॉट्स जाताले. हे जाताले कित्याक? दॅट इज बिकॉज ऑफ वॉट इज कॉल्ड इम्यून रिएक्टिवेशन. जेन्ना आमी वॅक्सीन दिता आमच्या शरिरात एंटीबॉडीज निर्माण जावपाक लागता आनी आफ्टर 2-4 वीक्स वाडून बाय 6 वीक्स to 8 वीक्स ते पीकचेर पावता आनी बाय 2-3 मंथ्स ते देंवता. सो साहजीक आसा इम्युनिटी एंटीबॉडीजचे सायड इफेक्ट्स दे वील कम मेनली एट अराउंड 2 मंथ्स अँड गो लेस बाय 3 मंथ्स. सो 3 म्हयन्यापर्यंत जे जाताले आर ऑल गिवन कॉग्निसन्स ऑर गिवन की बाबा हे वॅक्सिनान जालें आसतलें म्हणून. जे कितें आफ्टर 6 मंथ्स, 1 year, 2 years जर जाता दॅट इज स्पोरेडीक आनी ताका मल्टी फॅक्टोरियल आसता. दुयेंसांनी जावंक शकता, आनीक तुगेले हेल्थ इश्यू जावंक शकता, मेनी आर द फॅक्टर्स. तर कोविडचे नंतर आता आनी एक प्रश्न विचारपाचो. वी फॉगॉट टू तर आनीक जे एडल्ट वॅक्सिन्स आसता न्ही अबाव 50 years तांकां स्पेसिफीक तांची इम्युनिटी कमी आसा म्हणून तांकां फ्लू वॅक्सीन, न्युमोकॉकल वॅक्सीन आनी एक न्यू वॅक्सीन जे आयला आतां अगेन सर्पी म्हणटा पळय, झॉस्टर वॅक्सीन, ते आयिल्लें आसा जाका शिंगल्स म्हणटात हातूंत भितर लोकल लँग्वेज. अबाव द एज ऑफ 50 years, मोर सो अबाव 65 तांणी वॅक्सिन्स घेवपाक जाय इन दीस एडल्ट वॅक्सिनेशन्स. बरोबर. आनी एक व्हेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू आसा जो खुबसो हें जाता, फ्लॅग जाता की वॅक्सिना लागून ऑटिझम केसीस वाडल्यात म्हूण. आनी खऱ्योच ऑटिझम केसीस वाडल्यात ती वॅक्सिना लागून काय कित्या लागून तें आमी नकळो, पूण ताजेर कितें तरी सविस्तर म्हायती आमकां दिवपाक. हे टॉपीक भरपूर कवरेज जाल्ली आशिल्ली हाजी, कारण की देर वॉज अ डॉक्टर एंड्रू वेकफिल्ड फ्रॉम UK. तांणी एक स्टडी पब्लीश केल्ली लॅन्सेटान की MMR वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटिझम. बरोबर. जाल्लें कितें, नॉर्मली ऑटिझम जी भुरगीं उलयना इज जनरली 1.5 वर्साचेर पिकअप जाता. हय. आनी तेन्ना जे आमकां 30 वर्सां पयलीं जे वॅक्सीन आशिल्लें बिफोर वॉज MMR वॅक्सीन, जे 1 year to 15 months दिताले. सो दिसता की तो योगायोग म्हणजे इट वॉज ब्लेम्ड आनी तो एक स्टडी ताणें केला, बट दॅट वॉज अ व्हेरी स्मॉल स्टडी. मागीर खूब शोध करून ताजेर खुबशे फूल फॉलोअप स्टडीज जाल्या अँड दॅट रिपोर्ट हॅज बीन थ्रॅश्ड अँड द लॅन्सेट हॅज विड्रॉन दॅट स्टडी अँड दॅट रिपोर्ट. सो आतां तर क्लियर मेसेज आसा की MMR इज नॉट द कॉज ऑफ ऑटिझम. ऑटिझम इज फॉर मल्टिपल रिजन्स, मल्टीफॅक्टोरियल अँड इट्स अ इन्क्रिजींग टेंडन्सी. तर हर्षद, ह्या टॉपिकाचेर आमी जर तूं उलयत रावले जाल्यार आनी एक वर बसून उलयलें जाल्यार तें सोंपचें ना. पूण आमकां केन्नाय तरी हें बंद करचें पडटलें आनी आतां टायम कन्स्ट्रेंट आशिल्ल्या मुळे हांव हें डिस्कशन आतां बंद करतां. तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.